मतदारसंघात एका काळार हांव ल्हान आसतना म्हाका खबर आहा की 8-9 हजार लोक हांगा काम करताले। आयच्या दिसाक ती एमपीटीची स्ट्रेंथ 1600 पावल्या, 1600-1700 इतलीच आहा। पेन्शनर खूप आहा आणि कोर्टान कांय एक्टिविटी ना केल्या। मायन बंद जाल्या नंतर कोर्टानसून सगळ्या एक्टिविटीज ऑलमोस्ट बंद जाल्या भितून आहा आणि तातूंत आदानी JSW कोळशाचो जो धंदो करता एक्चुअली पर्यावरणाक वायट अशें दिसलें सुद्दां जाल्यार शेवटी कोर्टान धंदो चलना जाल्यार ते बेनिफिशरीज आहा ते आमच्या घरा येवन बसतले। तांकां खंयचे पेन्शनर आहा 5-6 हजार आनी वर्कर्स आहा, तो धंदो चलता। पोल्युशन कंट्रोल करूनय तो धंदो चलप आनी आमच्या लोकांचे पोट चलप, थोडेशे तेचेर डिपेंडंट आहा। ताका लागून ते दोन चलता म्हणून इल्लो तरी पोट चलता अशें म्हाजें मत आहा। हेचो अर्थ असो न्हय की असलो पोल्युटेड कार्गो हांगा हाडून चलोवंक जावो किंवा तेच्या फावरान आहा। तेच्या फावरान ना जाल्यार लोक त्रासान पडपा आहा। तेच्या फावरान असो न्ही की तो बिझनेस बंद जावचो ना अशें म्हाजी इच्छा। कसलो आसो तेच्या जाग्यार बरो कारखान्याचो धंदो जालो जाल्यार आमच्या पोर्ट आनी पोर्ट म्हटलो की फक्त पोर्ट इज नॉट ओन्ली फॉर मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी। पोर्ट म्हटलं की आख्या गोंयचो पोर्ट हो आनी तातूंतसून बाकीच्या सगळ्या एक्टिविटी फाल्यां इंडस्ट्रियल इस्टेटान व्हडले शेडी आहा, पोर्टानसून आवट वयता इन येता न्ही, हे सगळ्या एक्टिविटी डिपेंडंट आसा। खूब जाणां काम करता। तूं विचारलं की मायनीच्या बद्दल पयर ज्या मिटिंगेक गेले तातूंत म्हाजो एकच एजेंडा आसलेलो की गॅमन इंडियाचे थोडेशे ब्लॉक जाल्ले पयशे ताका लागून ते डिले जाल्लें काम, म्हणजे कनेक्टिविटी टू बर्थ नंबर 9 आनी बर्थ नंबर 1 म्हणजे ते सारा जंक्शन पर्यंत पयलीं येता। ताका लागून हांव मेन गेल्लो, कारण ते गॅमनाच्या कंपनीकूय खबर आसलें हांव कितले फॉलोअप करून तांच्या फाटल्यान लागता। पण तेंच्यांनी शेवटी म्हाजे कडेन एक कागाळ घातलेली, सांगलेलें अशें की आमचे थोडेशे ऑलरेडी काम केलेले 20 कोटी पैकी 18 कोटी म्हाका येवपाचे आहा। ते येयले जाल्यार आमी थोडेशें सोंपयतले। पयर इन्स्पेक्शन केलें, स्पेशल CMाक हाडलो, CS येयल्लो, आमचे सगळे कावन्सिलर आसले, तेन्ना कळोवन चुकलें की ऑलमोस्ट 90% काम जाल्लो इतलो व्हडलो प्रोजेक्ट, नॅशनल प्रोजेक्ट हो आयज जर फाल्यां पटकन कंप्लीट जालो जाल्यार सगळ्या लोकांक बरें पडटलें। तेची एडवांटेज कितली आहा ती जाल्या उपरांत कळटली। ते दिसा आमी एक्सप्लेन केल्लें, तो एकच पॉयंट घेवन हांव गेल्लो म्हाज्या वतीन। बाकीचे मायनीच्या रिलेटेड CMाचें कितें जालें आनी कितें उलोवप जालां हें एक्चुअली म्हाका खबर ना, तुमकां आयज कमेंट करता। पूण म्हाजो विशय घेवन गेल्लो तो तितून जाला तांकां सांगला आनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाचे तेचो जो आतां चेअरमॅन आहा ताका आमचे मंत्री नितीन गडकरीजीन तांकां एक डायरेक्शन दिलां की तेजे पयशे क्लियर करा, एक्स्ट्रा अकाउंटान ते पयशे घालपाचे, जेणे करून तेंच्यान ते आनी खंय वापरचे न्ही, ह्याच प्रोजेक्टाक वापरचे। आनी 19 डिसेंबरा दिसा CMच्या हातीन किंवा वयतून कोण येत त्या हातीन तो अप टू सडा जंक्शन जे तेजें आहा ते आमी इनॉग्रेट करपाचो प्रयत्न करता। परत काल गॅमनाच्या मनशांक हांवें नवकला ते म्हणपाक आमी सांगला तुमकां 19 डिसेंबर, पण आमी ते कंप्लीट करपाचें चिंतता एक 15 दीस पयलीं अशें तेंचें एक आहा। ते जायत जाल्यार तेजे बेनिफीट सगळ्यांक आहा। ऑटोमॅटिकली कितलेशे हेचें कंजेशन कमी जातलें, पण अप टू सडाच्यान बोगदा पर्यंत जे लोक आहा पळय ही एकच कनेक्टिव्ह जाल्यार पण वयल्यान जर ट्रॅव्हल करपाक लागले जाल्यार वास्कोचे सिटींतलें कंजेशन मडगांव पणजी म्हापसा खंय वचपाचें तें कमी जावंक शकता। अशें एक बऱ्यापैकी प्रोजेक्ट आनी नॅशनल